पळय आयज डिस्कशना म्हणजे मिटींग आसली ते प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ मायन्स प्रसन्न आचार्य आणि कलेक्टर शिंदे आणि बाकी सगळे आमचे हांगाचे अधिकारी एक मिटींग जाली अशी की मिशन बायपासा खातीर जे काल सीएमान सांची मिटींग दवरली थंय आमचे सगळे वचून तांकां मेन फुडार वचून मेळ्ळे त्या प्रमाणे आयज थंय परत मिटींग लोकांक मेळपाक फिक्स केल्ली. आतां सगळें डिस्कशन जाले उपरांत आज एकच लोकांच्या वतीने मागणी केली आहे तेंचे कडेन डायरेक्टरा कडेन आनी कलेक्टरा कडेन की तुमी सगळे सविस्तर सांगले तेन्ना 2 दीस आमकां दिवचे 2 दीस आमकां दिवचे आनी 2 दिसां उपरांत आमी कितें कळयतले कशें कितें तें सगळ्यांक लोकांक विचारून कॉन्फिडन्साक घेवन म्हणटा अशें ते 2 दीस लोकांनी मागले आसा 2 दीस तेमी दिवपाक जाय. ते 2 दीस दिता म्हणपाक सुद्दां कलेक्टर कम्फर्टेबल आसूं ना की चल 2 दीस दिता तुमी हें करा अशें म्हणपाक अशें बरें उत्तर मेळ्ळें ना कलेक्टर किंवा डायरेक्टर. म्हाका दिसता अशें की 2 दीस जेन्ना मागतात लोकांनी सांगतात की आनी प्रत्येक तुमच्या मिटिंगेक जेन्ना आपयला थंय आमचे डेलिगेशन सगळे लोक गेल्ले आसात तेन्ना 2 दीस मागता ते 2 दीस आमी दिवपाक जाय. आमदाराक आमकां 4 दीस आज 5वो दीस जे आमी रस्त्यार रावतात आमची मागणी मागतली. आमी आमदारांक 4ूय आमदार जे आसात तांकां आमी मागणी केल्ली की आमचे मदीं येयात हो प्रश्न आमचो सगळ्यांचो आसा. पूण आमकां वायट दिसलें जेन्ना फक्त केपेंचे आमदार बाबू कवळेकर हे आमच्या मदीं येतात पूण दुसरे जे एफेक्टेड आसात आनी जांकां आमचे आमदार जांकां चड करून हें दुखूंक जाय आसलें ते आमच्या मदीं येवंक ना उतर दिवन सुद्दां येवंक ना. काल आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे ज्या तरेचो मुख्यमंत्र्यान आढावो घेतलो आनी ज्या तरेन आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा आमी खूब समाधानी आसा आनी पॉझिटीव आसात. पण आतां 3 फेजीचें काम बायपासाचें जावपाचें आसा जे फेज 1 जशी निविदा जशें टेंडर 20 मे म्हळ्यार भायर सरतले आनी 90 दिसांचें बिडींग पिरियड आसतलो. फेज 2 जो आसा तोय वॉल फिटिंगाचेर घेवपाचे आसात ताका फॉरेस्टाचे थोडे क्लियरन्साची गरज आसा तो ते घेता म्हणून ताणें सांगला. आनी फेज 3 जो सजेस्ट केल्लो नव्यान आयिल्लो आसा जो आमचो बायपासाचो डिमांड पयलीं नाशिल्लो पूण ह्या सायडीक मायनी वाडिल्ल्यान फेज 3 ची गरज निर्माण जाल्ली आसा. तो जवळ जवळ 20 किलोमिटर्साचो पॅच आसा तो मुखार व्हरपाचो तो फ्रॉम कावरे पिल्ला टू उगे जो रोड आसा ह्यो ज्यो मायनी आसा त्यो कवर करपाक केपें सायडींतल्यो तो थर्ड फेज 20 किलोमिटराचो तो घेवपाचो मुखार व्हरपाचो हांवें सरकारान दाखयल्लो आसा. अकॉर्डिंगली कलेक्टर साहेब आयलो आमी मायन्स डिपार्टमेंटांतले पोलीस ट्रॅफिक सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आयले आनी आमी पळय रोड सेफ्टी दृश्टिकोनांतल्यान किंवा लोकांच्या सेफ्टी दृश्टिकोनांतल्यान जे पळय आमी काम केलां तें सभे मुखार दवरलें. आनी आमची अशी अपेक्षा आशिल्ली की हें समजतकीर कदाचित तांकां तें सॅटिस्फायड जातलें आनी कदाचित लिगल मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा तें आडोवचें नात. परत सरकाराक बहुमूल्य ते सूचना करतले बाबा कितें गरज आसा हातून कितें गरज आसा पायलट बेजिसाचेर तें ट्रान्सपोर्टेशन पळोवन ते कांय सूचना करतले गव्हर्मेंटाचेर मोल करतले अशी आमची अपेक्षा आशिल्ली. हांव नकळो तांणी कितें डिसिजन घेतलां आमी तांकां सांगलें की अशें आमचे जे गव्हर्मेंटाचे आनी डिपार्टमेंटाचे जे पळय आमचे पळय सिन्सियर एफर्ट्स आसात ताका लागून आमकां दिसना हाजे फुडें कसलेय त्रास ट्रान्सपोर्ट रुटाचेर उप्रासपा जाय आनी तशें कितें आयल्यार डिपार्टमेंट किंवा प्रशासन तितलेंच सक्षम आसा तें दूर करपा खातीर.